दनपारां 3:30 सुमार जेन्ना हांव वेगवेगळ्या भागांनी भेट दितालो 3:30 सुमार हांगाच्यान ऑफिसांतल्यान फोन आयलो की म्हज्या ऑफिसाचेर फातर मारून ऑफिसाचो मेन हारसो फोडलो. हांव कांयच डिफेक्ट दाखयनासतना तसोच वसत रावलो आनी जवळ जवळ 4:30 पावणे 5 सुमार हांव हांगा आयलो कित्याक म्हाका इलेक्शन प्रोसेस डिस्टर्ब केलो नाका आशिल्लो नाल्यार कार्यकर्ते आमचे इलेक्शन अर्द्यार सोडून हांगा येता आशिल्ले. हांगा येतकीर हांवें पळयलें की एक मोठो शिमिटाचो फातर म्हणजे जो सादारण मनशाच्या तकलेर बशिल्लो जाल्यार तो आत्ताच मरपाचो असो फातर मारून ग्लास फोडला आनी फातर भितर पडला. सुदैवान आमचे कोणूच जाण ते दारां म्हऱ्यान आशिल्ले. 2 जाण बशिल्ले तातूंत म्हजो PSO आशिल्लो तोय सायडीक बशिल्लो ताज्या आंगार कवच्यो पडल्यो. ताणें भायर वचून दोगांनी पळोवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार एक एक्टिवा 2 जाण भुरगे धवी एक्टिवा 2 जाण भुरगे हेल्मेट घालून स्पिडीन गेले. ताणें तांकां फाटल्यान धांवपाचो प्रयत्न केलो पूण ते सामके स्ट्रेट गेले आनी ना जाले. ताणें म्हाका रोखडोच फोन केलो आनी हांवें म्हाका फोन करतकीर रोखडोच मडगांवच्या PIक फोन मारून सांगलें अशें 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 जालां ताबडतोब मातशें तुमी एक्शन घेया आनी SPकी फोन मारून सांगलें की ताबडतोब एक्शन घेया ही केस क्रॅक डावन करपाचो प्रयत्न करा कारण ही केस दिसता तितली संपन्न ना. हे 2 जाण कोण फातर मारपी पळय आसा हे म्हज्या वतल्यान भाडोत्री हें आसतलें फातर मारपी. मडगांवकाराच्या कारकिर्दी इतिहासांत दिसता म्हाका आनी म्हज्या राजकीय कारकिर्दींत की कोण तरी भुरगे 2 जाण येता भर दिसाचे म्हजें ऑफिस किंवा म्हजो फ्लॅट हो सेंट्रल लोकेलिटी आसा इन द हार्ट ऑफ द सिटी. म्हज्या सायडीक मशीद आसा आनी अशें येवन फातर मारपाचें डॅरिंग 2 जाण करतात. ताचे खातीर हांवें SPक सांगलां की जाता तितल्या बेगीन हे कल्प्रीट तुमी सोदून काडचे आनी तांच्या फाटल्यान कोण मास्टर मायंड आसा तेंय सोदचें. तांच्या PSOन FIR दिल्ले आसा. FIR रजिस्ट्रेशन चालू आसा. FIR जाल्या उपरांत इन्व्हेस्टिगेशन विल इन्व्हेस्टिगेशन 24 तासांचे टायम आसा. न्ही 24 तास हांवें तांकां वेरी क्लियरली सांगलां की टायम लिमीट फिक्स करूं नाका बट वी वील डू इन्व्हेस्टिगेशन. CCTV आमी घेता ती अजून कांयच खबर ना तांचेर कोणें दिवंक ना CCTV. दिसना हें जर अशी जर हेजे मुखार आनी कितें जालें जाल्यार आनी सिच्युएशन आवट ऑफ द दिसना.